खोलयल्या हे खोले पातळ करून बाला मंगळार आहे. केन्ना ते मग हो नागपंचमी ते तर बाजू आहे पण आता बेगीन हाडला मग बावचे बीन तशें ना 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 आनी हेच्या दिसाक मागीर कितें करता गे रोस दाळ काही भाजी आणि ह्यो पातळ करतो आळू बी येतो हं? चवथीक जाय नागपंचमी नडमेरे बी जाता हं. हं. आता आळू खंय आळू ना बाजारांत मेळटा ते व्हरता लोक हो शास्त्राक करचें पडटा श्रावण म्हयनो चालू जाल्लो आसा आनी श्रावण म्हयन्यान पयलो सण येता तो नागपंचमीचो आनी नागपंचमीक आमचे नाग हांव सुमार 1-250 सुमार करता नागोबा ना म्हटल्यार थोडे घरा कडेन व्हरता थोडे मागीर आमी बाजारांत घेवन बसता सारके नागाचे म्हाजे कडेन ल्हान मिडियम व्हडले अशे जायती वॅरायटी आहा थोडे तुका 1 फुटाचे 2 फुटाचे धरुनाक सांगता तांकां जाय तशें नाग करून दिता ही ऑलमोस्ट आमची नागाची पेंटींग सगळी जाली आहा आमी नाग म्हणटा ते आमी फक्त मातयेचेच करता इवन आमी गणपतीय करता मातयेचे आनी ही आतां गणपती करता आनी नागोबाय करता आनी ते भायर कृष्णाय करता आनी हे आतां नागोबा आतां नागपंचम मंगळारा म्हटल्यार थोड्यांक तुका मंगळाराचो बाजाराक बी येवंक मेळना तशेंच थोडे तुका सोमारचे बी कामा वयल्यान सुट्टा तेन्ना सांजचे येवन व्हरता नागोबा म्हणून आमी आदले दिसाय बसता बाजारांत विकपाक थोडे तुका मागीर घरा कडल्यान येवन व्हरता थोडे फिक्स म्हाज्या थोडे लोक भायले येवन व्हरता